मोंतेगिरी हांगसर राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामा वेळार जेसीबी जमनीन मुंगरले। जमनी पोंदा आशिल्ली 20 तशीच उदकाची वाहिनी उद्ध्वस्त जाली। हो प्रकार सोमारा सांजे घडिल्लो। मंगळारा हो सगळो प्रकार जाग्यार उडोवन मुंगरिल्ले मशीन काडले आनी येरादारी सुरळीत जाली। आरडी स्क्वा खातीर गिरीचांद जोझफ फर्नांडीस। परिस्थिती आनी पळयल्या काल हांगा रोडनी जो रोड हांगा पळय चलता पळय नॅशनल हायवेचेर मिशिनरी आतां पळय शिरपाल्या तर काल सांजे तान पळय हांगा पळय ते मॅच काडा आनी मॅचान पळय तूं आतां हांगा शावलां हाडल्यान रस्त्यार दवरल्यान हांगा एक पुलीस पासून दिश्टी पडना पळय हो ती सकयल वचून पयशे जाले नुस्तें फार्मारा लागींची आनी त्या तारी सकयल चालान येवन रावल्या तेच पुलीस तर हांगासर येवन आतां पळय हे हांगासर पळय आतां ट्रॅफीक गायड करतात ते तर आयिल्ल्यान हांगासर पासून कितें केलें काय वेळें जावपाचें व्यवस्थीत जावपाचें कळ्ळें न्हय। परिस्थिती पळय कशी जाल्या आमची ती पळय कोणाचे कोणाक पडला आनी कोण हांगासर एक एक्सिडेंट जालो लागलो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा येवंक जाय पुलिसीन पळोवंक जाय न्ही बाबा कितें जालां पळय तें इम्पॉर्टंट पयलें इम्पॉर्टंट तुजो तालाव घालूंक जाय आनी हितून इम्पॉर्टंट हें इम्पॉर्टंट न्हय जे लोक आहले ट्रॅफीक सिग्नल लोक आहले मनीस आतां हांगा ट्रॅफीक गायड करतात कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस हांगा ट्रॅफीक गायड करता ते जाणो सारकें करून